दिव्यांगा सकट 3000 लोकांक सांबाळप हो पर्पल फेस्टिवलांतली व्हडली अडचण. देखून खंयचेच राज्य हाचे आयोजन करपाक फुडें सरनासले. जर गोंय राज्यान ह्या महोत्सवाचे यशस्वी आयोजन केले जाल्यार गोंय इफ्फी भशेन पर्पल फेस्टिवला खातीर सासणाचे स्थान जावं येता. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय हे दिव्यांग फ्रेंडली राज्य घोशीत करूं येता अशेंय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. गोंय पर्पल फेस्ताच्या आयोजनाचेर चर्चा करपा खातीर मंत्री सुभाष फळदेसायान समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी आणि भागधारकांकडे व्हर्च्युअल बसका घेतली. ताणे ह्या महोत्सवाच्या आयोजनाविशीं सविस्तर सांगले. जानेवारीच्या 6, 7 आणि 8 वेर गोंय पर्पल फेस्ताचे आयोजन करता. ASG कोर्टयार्ड आणि हेर सुवातेर हो महोत्सव जातलो. समाज कल्याण मंत्री म्हण आपल्या कार्यकाळात दिव्यांगा खातीर सरकारी दप्तरात तशेंच पर्यटन स्थळार भेट दिवप कशें सोपें जाला हाचेर फळदेसायान म्हायती दिली. कारण हो जो इव्हेंट आसा, हो जो असले पर्पल फेस्टिवल हे कोणूच करपाक खंयची स्टेज करपाक मुखार येनाशिल्ली. इट इज अ व्हेरी रिस्की काइंड ऑफ थिंग. हँडलिंग 3000 पीपल एट ए टाइम अँड दॅट टू डिसेबल्स इज अ व्हेरी बिग चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ अस. आणि गोंयान येवपी ह्या सगळ्या बालकांक जावं बाकीचे डिसेबल्स असतले किंवा इन्क्लुसिव्ह म्हणटा तेन्ना डिसेबल्सा बरोबर आनीक जे लोक पर्सन विथ नॉन डिसेबल्स आसात हांकां हाताळपाची आमकां एक वेगळी संधी प्राप्त जाता. आणि आमी जर हे यशस्वी करून दाखयले जर जायत येणाऱ्या काळान भितर जसो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी जाता त्याच प्रकारे गोंयान भितर वारंवार हो पर्पल फेस्टिवल जातलो. आणि गोंय आमी आमचे पंतप्रधान एखादी वेळ सांगपाकय शकता की गोंय ही स्टेट आसा ती फुल्ली एक्सेसिबल फॉर दिव्यांग्स आसतली. म्हणून आमकां हे चड परिश्रम घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.